Hello friends, welcome to my channel konkanilearn.com. This channel is growing a bit slow, but if you're gonna click the subscribe button and hit the like button, then it will grow rapidly. This video script I'm not translating in English because it is meant for school children who are finding hard to write an essay on the papaya. I am giving them the 10 important points so that they will find it easy to complete their essays in school. So, let's not waste time. आता आम्ही हो व्हिडिओ सुरू करूया. पपाया म्हणजे पोपाय. इंग्लिश भाषेन पपाया म्हणतात आणि कोंकणी भाषेन पोपाय म्हणतात. आता पोपाय या संवसारांत कशी आयली ताची सारकी माहिती ना, पूण खबर आसा त्या प्रमाणे पोपाय रानांत जल्मल्या. मेसो अमेरिकान रानांत, सादर्न मेक्सिको आणि सेंट्रल अमेरिकाच्या गांवांनी खूब वर्सां आदीं. पोपायकूय डायोसियस म्हणटात तें झाड, म्हणजे एक बायल आनी एक दादलो सेपराद आसता. बायल पोपाय आसा ती फळां दिता आनी दादलो पोपाय आसा तो झाड दिता. पोपायेचें झाड पॉलिनेट करपी जावन आसात मूस द बीज आनी कीड वो किटाणे तांकां म्हणटात इन्सेक्ट्स. पोपाय कॅरिकेसे कुटुंबांतलें. फळ म्हणजे पोपाय ओवल वो पियर शेप्ड आसता आनी ताचें वजन सुमार 20 पाउंड्स आसता. ताचें मांस खावपाक चड गोड आनी बरें लागता. मांसाचो रंग निरांगी वो केशरी वो हल्दी कलराचें आसता. पोपाय आख्या संवसारांत फामाद आनीक आमच्या गोंयांत लोक चड खातात. पोपाय तोरणी आसतना ताची भाजी करून खातात. पोपायेचो रोस ज्यूस करून पियेतात. त्या भायर पोपाय जायतीं वखदां करूंक म्हणजे मेडिसिन्स करूंक वापरतात. So 10 lines on papaya. आतां हांव 10 लायण्यो पोपायच्या फळा वयर सांगतां. पॉयंट नंबर 1. पोपाय तोरणी आनीक पिकलोली आसतना खातात. तोरणी आसतना ताची भाजी करून खातात. पिकली म्हणटरीच बरो रोस ज्यूस करून पियेतात. पॉयंट नंबर 2. पोपाय जिरवणीक, दॅट इज फॉर डायजेशन, बरी देखून जेवण खाऊन लोक खातात. पॉयंट नंबर 3. पोपाय आमचे कातीक, दॅट इज फॉर स्कीन, बरी. पोपाय खायल्यार ताचे जायते फायदे आसात. एक व्हडलो फायदो म्हटल्यार कातीक मिरयो, दॅट इज रिंकल्स, सोंपेपणी पडनात. चवथो पॉयंट. पोपाय आमचे तकलेचे केंस हेर वाडयता आनी केंस पडपाचें उणें करता. पांचवो पॉयंट. पोपायेंत एंटी ऑक्सिडंट खूब आसात जे कॅन्सर जशें दुयेंसां पयस करता. पॉयंट नंबर 6. पोपाय काळजाचें दुयेंसां पयस करता, जशें कोणाकूय चड कोलेस्ट्रॉल आसा जाल्यार तें उणें करता. पॉयंट नंबर 7. तुका तुजें वजन, दॅट इज वेट लॉस, उणें करूंक जाय जाल्यार पोपाय एकदम बरी. पोपाय एक लो कॅलोरीचें फळ आनी तातूंत चड धागे, दॅट इज फायबर्स आसतात. पॉयंट नंबर 8. कोणाकूय आर्थरायटीस आनी तकली उसळटा, दॅट इज मायग्रेन्स आसा जाल्यार पोपाय एकदम बरी. पोपायेच्यो बियो पासून बऱ्यो कोणाकूय तर गांयडोळीच्यो इंटेस्टायन्स प्रोस्ट आसात तांकां. आनी पॉयंट नंबर 10. जोरूय तर तुका कसलेच गाये वूंड आसात जाल्यार पोपाय एकदम बरी. आतां आखरेक शेवटाक कन्क्लुजन सम पॉयंट्स. पोपाय खूब विटामिनान भरलेली आसा, म्हणजे जीवनासताव, दॅट इज विटमिन्स आसात.
जशे परी विटामीन A, B, C आनी E, त्या भायर धागे, फायबर्स आनी एंटीऑक्सिडंट्स. हे फळ वेगवेगळ्या तरेनी खावपाक उजार कोत्तात. पोपाय कोणाच्यानूय खावपाक जाता, ल्हान तशें व्हड मनशांनी. पोपाय कॅरिकेसे कुटुंबांतलें, पूण चिकू, ॲपल, कस्टर्ड ॲपल वेगवेगळे कुटुंबांतलीं. Friends, this video will help young children to write an essay in schools. I am creating such videos based on my website named konkanilearn.com. Please visit the site to learn Konkani as there are many articles already published. Please do like the video and subscribe the channel. Show some love and affection to my videos so that I get motivated to create more videos for you. For now, take care anik mog asundi. Bye bye.